ज्या तरेचो आमी हो जो डेव्हलपमेंट चलयलो पळय दोंगरांचेर झाडां कापून आनीक तुगेले जाय ताका अनिर्बंध सारको ताजोय फटको आमकां बसपा लागलो काय कितें कारण फर्स्ट टायम तुगेले मॉन्सून प्री मॉन्सून शावर्स काय आमी पळयले ना पूण फर्स्ट टायम आमी असो हुंवार पळयला म्हापशा शारां आसूं किंवा बाकीचे कडेन आसूं आमी फर्स्ट टायम अशें सारके वत वत थंय तुगेली ब्लॉकेड जाल्ली पळयल्या उदक साचिल्ली पळयला काणकोणकार सारके रवींद्र भवनांतल्यानच तुगेले पावस पडटालो थंय उदक बी पडनाशिल्लें थंय पावसूच पडटालो रवींद्र भवना भितरूच पावस पडटालो सो ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो पळयल्यात हे जे आमी हो अनिर्बंध पळय हो जो तुगेले डेव्हलपमेंट चलयलो पळय हांव हाजो म्हणना रोड डेव्हलपमेंट आनी ब्रिजांचो डेव्हलपमेंट म्हणना हे कन्स्ट्रक्शन चलयल्या पळय आमी हे हड्ड्यार येवपा लागलं काय म्हण आमच्या म्हाका याद आहा फाटल्यात तुज्या रावंड टेबलान म्हापसा जेन्ना रस्त्यार उदक आयिल्लें तेन्ना हो विशय आमी घेतलेलो म्हाका अजून याद आसा आनी हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवा सकयल ज्यो ड्रेनेजी हे करप पावसाच्या उदकाचे वाटे वाडोवप न्हंयचे वाटे वाडोवप न्हंय भरप शेतां भरप हे सगळें चल्लां पळय हो तेजोच दुश्परिणाम हो आनी फाटल्या वर्साचे वायनाडान जाला गोंयानूय कांय कडेन आमी पळयला पालसणां व्हडली व्हडली कोसळ्ळी हायवे पासून ती वास्को मेरेन सगळे कडेन आनी काले आमी पळयला की नागाळे बीन जे जाला सो हे अजूनय पावसान भयानक करून जावं शकता आनी हे डेव्हलपमेंटाचोच हो अनियोजीत नॉन प्ले कितें म्हणटा ताका आमी जो प्लॅनिंग सारको जावंक नाशिल्लो अशा गोश्टीचो हो परिणाम दुश्परिणाम हे परिणाम दुश्परिणाम हे सो म्हाका दिसता हेज्याकून भयानक परिस्थिती फुडें येवपाची आसा हय जयल बाब हे दिसता तुका की हे सगळे हांव ताका आतां अनप्लॅन्डूय म्हणना अनप्लॅन्ड हो खूब म्हाका बारीक शब्द कसो दिसता ते आमी सामके हातभायर गेला मेळटा थंय कापप मेळटा थंय मागीर तुगेले बंगले बांदप मेळटा थंय बिल्डींग बांदप हें जें स्टार्ट जालें पळय कांय कडेन हांवें पळयलां तुगेले नॅचरल लेक्स पुरयल्यात कांय कडेन तुगेले नॅचरल पॉन्ड तुगेले हें करून सेटलमेंट केल्या सो हें जें आमी चलयलें पळय जाका खरेंच म्हणून जर सांगपाक जालें जाल्यार ताका अर्थय ना आनी जे करता तांकां क्षमाय ना तुका दिसता ताजेय परिणाम आमकां दिसपा लागल्या म्हणून ऑलरेडी डेफिनेटली प्रमोद एक हें आसा म्हण आसा की डू नॉट प्ले विथ एनवायरमेंट और डू नॉट टॅम्पर विथ एनवायरमेंट बिकॉज एनवायरमेंट वील टेक यू डावन एक अशें आसा की तुवें सांगलां तशें लायक लेक्स आनी आमचे नॅचरल रिसोर्सीस आसा तेंची आमची केअर करूंकच ना आतां बुडोवन ते पुरोवन आनी तेचे वयल्यान कन्स्ट्रक्शन करून ड्रेनेजी पुरयल्या आमच्या सो ऑब्वियसली लो लायिंग एरियाज have been taken over. So somewhere we'll have to pay the price, and this is what we are paying for now because we have filled in so much of concrete that there is no way and no way the water is or the water flow is going to wait for you. It's going to submerge you. This is going to take you down. And कितें करतले? So somewhere we have to blame ourselves. Because we have not stopped at any level. आमी एक स्टडी म्हणटा लँड स्टडी आनी असली स्टडी तसली स्टडी पूण ऑन द ग्राउंड वॉट इज हॅपनिंग इज completely सामकें in violation.